फातोर्डाचे BLA 1 and 2 म्हणजे आणि पॉलिटिकल पार्टी हांची मिटिंगा पयली जे SIR चालू आसा त्या संदर्भात कितें जर त्यांचे डावट आसा कितें जर स्पेसिफीक इश्यूज आसा ते रिजॉल्व करपाचे नदरेन आयज ही मिटिंगा पयली आनी सगळ्यांनी BLAs हांच्यांनी बरे कितें डिफिकल्टीज आसा ते रेज केले आनी आमी ते सुटावे करपाचे प्रयत्न केले. BLA थोडे असतात BLO हा पळय तांकां तुमी असिस्टंट दिल्यात ते असिस्टंट थोडे कामार असत ना तेंचे बरोबर हेचेर कोण लक्ष दिता तुमी? थोड्या पार्टांनी अजून पर्यंत BLO असिस्टंट रिपोर्ट जाल्ले ना. ओके आणि थोडे जे आमी एक्झाम्पल दिता RTOतले थोडे कामगार आसात थोडेच ते पयलीं स्टाफ आशिल्लो तितलो 80% 90% स्टाफ तुमी काडला पूण RTOन लोकांक इनकन्विनियन्स फेस करचे पडटा सध्या तेंची कामां जायना. कितले स्टाफ आसा आनी कितले काडपाचे हेचेर अशें विचार प्रत्येक EROन ऑर्डर काडले इश्यूज केल्ले आसा. सो अश्यो जर कितें आसा डिपार्टमेंटान जर आमकां इन्फॉर्म केला जाल्यार वी ट्राय टू रिजॉल्व इट. Total voters are 31,040, of which now they have already received 21,924 received and digitalized, uploaded kilometer. Now this is quite a fishy number according to me. And तितूंतले 8661 mapped केले आहे, 6180 mapped as project, 534 are classified as death. But the good information is for the BLA2s, they can personally go and collect the forms from their particular parts. So they एक म्हणतो बरें. So at least you know that your forms will be given to the right person and they will be uploaded. So please requesting everybody to reach out to the BLA2s or even BLA1. And my kitam muntai that there will be a time given if your name is not on the, if you have not received the enumeration forms, this is not the end. Was atlo draft roll and then the claims and objections will be filed. So दिवपाची गरज ना म्हणपाची बट इट्स अ लॉंग प्रोसिजर नो इट्स very stressful आणि केस बाय केस दे विल टेक दी अनकलेक्टेबल फॉर्म्साची जे मॅटर आसा न्हू दे विल टेक इट केस बाय केस अँड यू कॅन ऑल्सो फिल दी एम्युनरेशन फॉर्म्स ऑनलायन. सो प्लीज कोणा मातशे त्रास पडटा दे कॅन प्लीज गो हेड अँड फिल दी ऑनलायन फॉर्म्स अँड द BLA1s विल बी द रिस्पॉन्सिबल पीपल टू मीट द ERO